गोंयच्या राजकारणाक वयर सकयल जाल्या म्हण राज्यान घडपी बेकायदेशीरपणा आड कारवाय करपाची थांबची ना। आयज सभाघराच्या पटलाचेर टीसीपी खात्याच्या नदरेन आयिल्ल्या बेकायदेशीरपणाचो अहवाल हांव दवरतलोच। ह्या विशीं आपले प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी भाजपाच्या पक्ष श्रेश्ठी कडेन लेगीत उलोवप जाला। पक्ष श्रेश्ठी म्हाका गो हेड म्हण सांगला अशें म्हणीत विश्वजितान अप्रत्यक्ष रित्या मुख्यमंत्र्याक तो कसो कडेक दवरता आनी पक्ष श्रेश्ठी कडेन तो कसो लागीं आसा ते आपल्या उलोवपांतल्यान दाखोवन दिल्या। इरेग्युलरिटीज अँड इलिगॅलिटीज जे राज्यात झाल्या त्या राज्याचे इलिगॅलिटीज कांयच ठरू शकना, ते चालूच असतात। आयज हांव मंत्री आहा, म्हाजे कडेन खातें आहा, ते खात्याची जबाबदारी पक्ष श्रेश्ठीन दिल्ली आसा, मुख्यमंत्रीचो विश्वास आहा। आनी कितें आहा, इलिगॅलिटीज म्हणजे राजकारणान उठल फुटल जालें म्हणून इलिगॅलिटीज ठरू शकना, ते टेबल ऑफ हावजाचेर ते प्रेजेंट जाता। काम चालूच उरोंक जाय। पार्टीचे अध्यक्ष श्री तानावडे कडेन बी उलयला, पार्टीचे श्रेश्ठी कडेन उलयला, तांकां सांगलेलें आसा की आयज टेबल जावपाचें, टेबल कर म्हणून। प्रेशर बिशर काय लागता ना? म्हाजे पक्ष श्रेश्ठीन सांगला टेबल कर म्हणून, आनी कसलो पावला।